भाव भयणीनो, आमी ही आमची परंपरा पुर्वितान आमी बाबार्थान हांगासर येता. भाग्योन फ्रांसीस शाबेराची आमी दिन वासनेन हे मीस भेटयता आनी हातूंतल्यानूच देवाची देणी आमकां आमी मागून घेता. कित्याक भाग्योन फ्रांसीस शाबेर देवाचो एक खरो गोवाय कसो चेलो आनी देखून देवानी ताचे वरवीं आपली पदवी उक्ती केली. दुसऱ्यांनी तो खरेंच देवाचो भक्त आनी देवाचो साक्षीदार, जेजूच्या बरी खबरेचो साक्षीदार म्हूण ओळखूंक. एक पावट तो कोयंबातूर आसलो आनी असो मिसाक चोडूंक तो तयार जाल्लो आनी मिसाक भितर सरचे वेळार जायतो लोक थंय धांवून आयलो आनी येताना ताणें एका भुरग्याची कूड हाडली. तो भुरगो बांयंत पडून मेल्लो आनी हाडून ताचे पांयां सरशीं दवरली आनी ताचे बरोबर ताची आवय आयली आनी आवय भाग्योन फ्रांसीस शाबेराच्या पांयां पडून आपल्या पुता पासत माग म्हूण तिणें ताचे लागीं मागलें. ह्या भुरग्याक भाग्योन फ्रांसीस शाबेरानूच पवित्र स्नान दिल्लें. ते आवयचें दूख आनी सगल्यांचो भावाट पडून भाग्योन फ्रांसीस शाबेरान ताचेर मागणें केलें आनी तो भुरगो जो मेल्लो तो उठलो आनी आपली आवयशी धांवून गेलो. भाव भयणीनो, जें कितें मनशा लागीं जायना तें देवा लागीं जाता आनी देवान त्या मनशा वरवीं करूंकूय जाता आनी तें भाग्योन फ्रांसीस शाबेरा वरवीं देवान केलें. आनी कित्याक केलें? भाग्योन फ्रांसीस शाबेरा सोबत दोन वस्तू पडीक मेळ्ळ्यो. पोरचेक ताचे सोबत जेजू पडीक मेळ्ळो आनी ताकाच ताचे जिवितांतल्यान भावार्थाची खोलाय अणभवूंक मेळ्ळी. तो भावार्थी मनीस देवाचेर पात येतलो मनीस आनी देखून तो आपणा पासत जियेलो ना, तो जेजू पासत जियेलो आनी जेजू पासतूच ताणें सगळें आपलें जिवीत भेटयलें. आयची दोनूय वाचपां भावार्थाची खोलाय आमकां कितें करूंक शकता हे विशीं आमकां समजूंक आदार दितात. पयल्या वाचपांत आमकां दोगां प्रवाद्यांची खबर मेळ्ळ्या. पयलो म्हळ्यार हननिया आनी दुसरो म्हळ्यार जेरेमियास. हननियास हो पोरचेक बलोवपी प्रवादी. तो पोरचेक सत सांगूंक सोदिनासलो, पूण बलोवन पोरचेक आपणाक बरो म्हणप हातूंतल्यान ताचें उलोवप आनी ताचें बाकीत कशें. आनी तो हे पोरचेक जी पोरसां बाबिलोनाच्या गुलामपणांत कश्टवताली आनी जी आवंदेवून रावताली आपल्या गांव घरा वचूंक, ताका तो 3 वस्तू सांगता. पयले तो म्हणटा, तुमी तुमच्या गांव घरांता लागींच तुमी परतून वेतल्यात. परतून वेचे दीस तांचे उमऱ्यार आसात असो ताचो समज तो तांच्या मुखार घालतालो. दुसरें तो म्हणटा, जोआकी जो त्या तांचो राजा तोय थंय गुलामपणांत आसलो, तोय परतो वेतलो आनी आमी ताचे राजवडके काल आसल्यात तो जातलो आमचो फुडारी. आनी तिसरें म्हणटा, नबुकदनेझरान जी तांचे जेरुसलेमाच्या देव मंदिरांतली पवित्र आयदनां आसली ती ताणें व्हेल्ली आनी ताणें व्हेल्ली देखून लोकांक दुखलेलें, कित्याक ती पवित्र आयदनां. तो ओन बावार्थी देवाक बलिदानां भेटोवची दानां वळून ताणें बसतायल्ले भाशेन इतलो लोकमान ताका जाल्लो. तो म्हणटाली सगळीं दानां ही आयदनां परत जेरुसलेमाच्या मंदिरान वेतली आनी हे तरेन लोक ताका उदीक मानता. तो तांच्या आपुरो बायचो कसो जाता आनी सांगून तो जेरेमियासाच्या माथ्या वेलें जूम मोडून उडयता. आनी हें केल्या उपरांत जेरेमियास दुसऱ्यांक बरें दिसूंक न्हय, पूण देवाक विस्वाशी रावून देवाक जाय आनी देवाक मानता तेंच तो करता. आनी देव जेरेमियासाक म्हणटा, ताणें तुजें लाकडाचें जू मोडलां, हांव तुजेर लोकडाचें जू घालतलो. म्हळ्यार थिराय, तुजी थिराय व्हरूंक आनी थिरायेनूच हे पोरचेक तुवें विस्वाशी रावूंक हांव तुजी बरी आसतलो.
देवाचेर विस्वास दवरप म्हळ्यार सोंप्या वाटांनी कूस मारप न्हय, पूण आगोड वाटांनी लेगून देवाचेर नदर दवरून रावप. शुभ वर्तमानांत आमकां वादोळाक सांपडलेल्या शिसांची गजाल मेळ्ळ्या. जेजू तुय तांचेशी दर्याचेर उदकाचेर चलून येता आनी शीस जेजूक पडून भियेतात. पूण जेजू तांची भिरांत अडकता आनी म्हणटा भियो नाकात, हांवूच तो. आनी पेद्रू जो तांचो फुडारी तो रोखडो चलयतालो, पेद्रू म्हणे म्हाका तुजे चडशी येवंक दी. आनी जेजू ताका तो सैक दिता, तो उदकाचेर चलूंक लागता. पूण वादळ पडयतोच पेद्रू जेजू पडूंक चुकता आनी तो वादळाचेर आपलें मन घालता आनी आपुणूच वादळाचो एक वांटो जाता आनी देखूनच तो बुडूंक लागता. आनी तरूय एक घोडे पासून ताणें एक जेजूचेर सोडलें ना, त्या म्हळ्यार तो म्हाका पावतलो. देखून ताणें म्हळें म्हाका वाटाय सायबा. ताणें मागणें केलें आनी जेजू रोखडोच ताका वाटायलो. आमच्या जिवितांत सगल्यांक वादळ मोडां आसातूच. आमच्या कोणाचेच जिवितांत वादळ मोड नासलेलें असलें जिवीत आमकां ना. कित्याक देव आमकां जिवीत दिता, कित्याक हातूंतल्यानूच आमी देवाक भेटूंक आनी देवा समोर रिगून रावूंक. आमी वादळ मोडांतल्यान आमी जर जेजूक पळयता तेन्ना त्या वादळ मोडांतल्यान जेजू आमकां वाट घडटा. पूण आमी वादळ मोडाच्या ह्या असले आगोडेंत पडून आमी थंयसरूच सांडटा तेन्ना आमीच त्या वादळाचे वांटे जाता, वांटेली जाता. जेजूचें मन, देवाची कुशी आमकां त्या वादळांत सांडूंक न्हय, देवाची कुशी आमकां त्या वादळांतल्यान सोडूंक. देखून भावार्थी मनीसूच वादळांतल्यान लेगून देवाक पळोवंक शिकतलो. आनी जे घोडेक आमी देवाक पळोवन चलतले तेन्ना वादळ आसूं, ह्या वादळांत लेगून आमी बुडची ना, आमी देवा चडशीं पावतले. आनी ही घडणी हाचो आमकां पुरावो दिता. जेन्ना पेद्रून जेजू लागीं मागलें ताचे चडशीं येवंक, चलून येवंक, ताका सैक दिवंक, जेजून ताका दिलो. ताणें जेच्या उतराचेर पात विस्वास दवरलो आनी तो चलूंक लागलो. पूण वादळ पडून तो भियेलो आनी जे नदरेक ताची नदर, जे घोडेक ताची नदर जेजू कड सोडली, ते घोडेक तो बुडूंक लागलो. पूण ताचें बरेपण म्हळ्यार ताणें रोखडेंच जेजू लागीं मागलें म्हाका वाटाय, आनी जेजून ताका वाटायलो. आमी घोडे आमचे असोकतायेन आमी पडटले, पडप हे मनीस सैबाचे असोकताय. पूण आमी जेजूचेर बाबाट दवरून रावतले तेंच आमच्या क्रिस्ती बाबाटाचें पुनर्जीवनपण. आनी असलो विस्वास आमकां आसूंक गरज. आनी असले विस्वासान आमी जेजू लागीं मागतले तेन्ना जेजू रोखडोच आमकां हात दिवन आमकां सांबाळटा, उठयता आनी आमचें निसणटण जावंक दिना. हाची दोनूय वाचपां भावार्थाची मोजरी आनी भावार्थाचें विस्वासीपण समजूंक आमकां आपयतात. वाग्यून फ्रांसिस्क शावियर जेजूचेर भावार्थ दवरून जियेलो. ताची जिवीत सदांच सोंपें जालें ना, कितल्योच ताका घोड्यो, ताची निमण्यो घोड्यो लेगून तांणी इतले जाणांक पवित्र स्नान दिलें, जेजूचे शिश्य केले. पूण निमणे कुडीन तो मरतना एकसुरो, तो एकसुरोलो जायत. देवान ताका एकसुरो सांडलो ना. देवान ताका सांगात दिलो, देव ताची बोनी रावलो आनी देवान ताची कूड कुसूंक दिली ना. देखून ताची कूड गोंयां पावली आनी आमी भुक्तीन ताका आमी मान दिता. तो आमचो गोंयचो सायब आनी देवाचें जिवें विजमीत. ही भावार्थाची मोसरी. बाबा भयणीनो, जें कितें देवान भाग्योन फ्रांसीस शावियरा सवें केलां तसलींच बरेपणां देव आमचे सवें करता. आमी आमच्या जिवितांत भाग्योन फ्रांसीस शावियरा भाशेन 3 वस्तू करूंक जाय. पयलें म्हळ्यार देवाक आमच्या जिवितांत आमी जागो दिवंक. हनन्यान केलें तशें न्हय, दुसऱ्यांक मानता तें आनी बरें दिसता तें करूंक न्हय, पूण देवाक मानता तें करूंक आमी वावरूंक जाय. भाग्योन फ्रांसीस शावियरान तें केलें.
ताणें व्हडपणां सोदलीं नात. तो भायरच्यान येताना तो प्रोनुन्य कसो आयलो, बापसाहेबाचो दूत कसो, राजदूत कसो, ताणें ते केन्नाच आपल्या व्हडपणा पासत वापरलें ना. देवाचें उतर पुरगोटूंक जोड ताची गरज पडली तेन्ना ताणें तें वापरलें. आमी व्हडपणां जोडूंक न्हय, पूण क्रिस्ताक विस्वाशी रावूंक आनी सगळ्या गोडितांनी आमी ताचेरूच बावाट दवरून जिवंक आमी ताचे भाशेन जावया. दुसरें म्हळ्यार बागेवन पेद्रोन जेजू सवेंक केलें तें. जेजू पळयतूच ताणें म्हळें, सेबा म्हाका तुजेशी येवंक दी. आमचे काळजांत सदांच होच आवंडो उरूं दी, आमकां सगल्यांक जेजूची वचूंक. आनी जेन्ना आमी जेजूची वचूंक जेजू लागीं मागतले तेन्ना जेजू आमकां केन्नाच एकसुरो सांडचो ना. देखून हांव म्हणटालो, बागेवन फ्रांसीस शावेर, मरणाचे कुडींत मनीस नासतना मेलो जायत, पूण देव नासतना न्हय. देवान ताका सांडलो ना. त्या सांशया सुव्यार देव ताची बरी रावलो, ताची कूड देवान सांबाळली आनी तिका किडे लावंक दिले नात. देवाचें वर्तें मिजमीत दोरतरे पोंदाक लेगून देवाचें आसणें अणभवूंक मेळ्ळें. आमी देवाचेर विस्वास दवरून जियेतले तेन्ना आमी आमची नदर जेजू वेलीक काडची न्हय. आमी जेजूशी नीट चलून वचपी आमी जावया. आनी तिसरे सुवातेर आमी घोडे पडटल्या, कित्याक आमी मनशां, पूण पडटा ते घोडे तरी आमी पडटा म्हूण आमी ओळखूंक जाय. आनी जेन्ना आमी चुकल्या, आमी पडल्या म्हूण आमी ओळखतल्या आनी ते घोडेक देखून आमी जेजू लागीं मागतल्या, म्हाका वाटाय सायबा, जेजू थंयच आसा ताचो हात आमकां अणभवूंक मेळटलो. बागेवन फ्रांसीस शावेर मागण्यांचो मनीस. कितलींच वरां ताणें मागण्यांत चाल्लीं आनी इतलो तो खोल मागण्यांत उरतालो, जायते पाट तो उफेतालो. एके भाशेन देव ताकाच उबारून आपले विंगेन घेतालो. आमी मागपी जावया, बावार्थाचें मागणें. आनी जेन्ना आमी बावार्थान मागतल्या तेन्ना आमी खरें बावार्थी उतरतल्या. बागेवन फ्रांसीस शावेर आमकां व्हडलो नमुणो आनी तो आमकांय बी तेंच करूंक आपयता. आज आमी तेच बाबार्थान हांगासर आयल्या तेन्ना आमची जिविताची चाल हेच चालीन घालूंक आनी ताचेच मजतीन आमकां पवित्र करूंक, आमचें उणो बाबार्थ थीर करूंक आनी आमकां बागेवन करूंक हे मिसांत आमी मागुया.